नमस्कार. केशी आहे मगे सगळी गोंयची भाव भयणां सजमतां सगळीं बरी हाय म्हूण आनी देवान तुमकां सगल्यांक बरी भलायकी दिवं. सीएमा गेलो स्टेटमेंट चोयन सारकी तकली बेजार जाली. सीएम म्हणटा 2 नोव्हेंबर मेरेन एकूय हड्डो रस्त्यार दिसती पडपाना. सीएमा सारकें सांगो कळ्ळो ना, हड्डो आनी होंडकूल रस्त्या पडटाय ते होंडकूल आनी येतय आतां मगे केस आहाय येतय हे केस आहाय आतां हांव सीएमा दाखयता हड्ड कित तो चोयाय तुमी येतय एका हड्डे म्हणटे हड्डे आनी तूं जे एक्सप्लेनेशन दितालो स्पीचान तेका फोंडकूल म्हणटाय. रस्त्यार जो पावस पड उपरांत वा कितें हेवी वोसोन जेन्ना रोड क्रॅक जाता वो पॉट होल्स आहाय तेका फोंडकूल म्हणटाय. फोंडकुलां खड्डे हड्डे म्हणटाय ते तुका लागोन आख्खो आमगेलो गोंयचो लोक जो जाणटो तेसो नेणटो जे गेले केंस वोसोन ते हड्डी जाले ते भिले 2 नोव्हेंबरा उपरांत आमकां रस्त्याचेर भोंवपा मेळपाना म्हूण. सो ही स्टेटमेंट हे हड्डी न्हू तुगे ते हड्डे पॉट होल्स खंडकुला. सीएम सर म्हाका तुका एक क्वेश्चन विचारपा जाय. जेन्ना द पीपल ऑफ गोवा इज पेईंग रोड टॅक्स ऑन टायम, I repeat again, the people of Goa is paying road tax on time. जाल्यार तूं आमकां कित्या सांगता की आपूण फोंडकुलां दिसती पडपा न्ही. फोंडकुलां हाय ती बंद कोत्तलो, हे हड्डे हाय ते बंद कोत्ता म्हूण रस्त्याचेर 2 नोव्हेंबरा उपरांत एकूय दिसती पडपाना म्हूण. हांव तुका चॅलेंज कोत्ता, इवन आफ्टर 2 नोव्हेंबर आमगेले गोंया पॉट होल दिसती पडटले आनी हांव तुका फोटो मान स्पेशली तुका टॅग कोत्तलो. ओके, इट इज नॉट इजी तुकडे 2 नोव्हेंबरा पासून हे काबार करूं जाता म्हूण. आमी रोड टॅक्स भरताय कळ्ळें न्हू. जाल्यार आमकां रोड आमगेले रोड बरे कंडिशन आसपा जाय. आमगेले रोड सारके नाय, कितुले पॉट होल्सा लागून एक्सिडंट जाता. हे फोंडकुला लागून जायते लोकांक गेले मोगाचे मनशां मोन गेले हे फोंडकुला लागून. पावसा उदो बोत्ता कांय दिसती पडना, जायतो लोक एक्सिडंट जावन काबार जाला. सेल्फ एक्सिडंट चड जाल्लो आहाय. कित्या लागून? हे तुमकां लागून. तुमकां आनी जे तुमगे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहाय थर्ड क्लास कॉन्ट्रॅक्टर्स तेंका लागून, कित्याक तेंकोडे हे रोड बरे मेंटेन करूं जालो न्हय. आम पयशे भरताय मरे, आमकां सारको रोड जावो. आनी तुवें आमकां स्टेटमेंटाचेर सांगो नाका की 2 नोव्हेंबरा उपरांत कोत्ता. मागीर कितें मागीर पोतून फोंड पडले मागीर कितें कोत्ता, मागीर करपा ना. तुगेली ड्युटी, तुका हांव लोकांक पावर दिला, तुगेली ड्युटी आमकां रोड आनी कितें गोंया आमकां उणी आहा तें सगळें टायम टू टायम दिवपाक. स्टेटमेंट करनाका. तूं टॉयलेटी वयता, मुतू वयता, आगो वयता, तूं सांगोता आपूण आगो वयता 2 नोव्हेंबरा आपूण वयचो ना सांगोत तूं ना. सायलंटली कोर, तेन्ना तूं कोट्टलो तूं बरो मनीस म्हूण. लोकांक एक्सपोज करनाका 2 नोव्हेंबरा उपरांत करपाना. बाबा तूं हालीं रस्त्या फोंडकूल पॅक कोत्ता, जायत्या गांवांत नदर मार. आयज पासून रोड सारके नाय. कित्याक तुमी 80% पयशे बोल्सां मारताय तुमी आनी कॉन्ट्रॅक्टर आहाय ते, आनी 20%चे तुमी काम कोत्ताय. मागीर तुमगे रोडा क्वॉलिटी कितकोन आसतली, रोडा गॅरंटी कितकोन आसतली. आज तुमी कॉन्क्रीट घाताय, आज हॉट मिक्स घाताय ते फाल तुमगे वयर सोता. कित्याक त्या क्वॉलिटी ना, गुड मॅटेरियल्स यूज केले ना तितून, कळ्ळें न्हू. चीप क्वॉलिटी यूज केल्या. पेर ना तुमगेली ब्रिज कितको म्हण गेली. तुमी कॉन्क्रीट घाता आसतना तेका सिमीट घाल्ली ओ माती घायलो रे. तुमगेले काम चोवपा गेल्यार म्हाका हांस येता. एक टायमा पोर्तुगेजान केलोले, आजून गोंया स्ट्रॉंग आसा. जे भाशेन चर्च्यो ब्रिज तेणी केलोले वो जायते कित केलोले, इस्कॉल बिस्कॉल धाकटी आजून बरी हाय. पूण तुमगेली 1 म्हयन्या भितर मोड पडटा, 1 म्हयन्या भितर क्रॅक येता, 1 म्हयन्या भितर फोंड पडटाय. आनी तूं सांगता पावसा फोंड पडटाय. पावसा फोंडकूल पडटले. कित्याक पडटले? कित्याक तुमगे रोडा क्वॉलिटी ना. आनी हो पावस गोंया फर्स्ट टायम जोडना. हो पॉयंट क्लियर कर. हो पावस गोंया फर्स्ट टायम जोडना. पावस एवरी इयर पावसा टायमार येता. तुगेले रस्ते इतले स्ट्रॉंग कर की पावसाच्या उदकान ते इफेक्ट जावपा नाय. बरी क्वॉलिटी यूज कर. आमगेलो प्लास्टीक वेस्ट कितलो आमी वेस्ट कोत्ताय, प्लास्टीक हिंगा थिंगा उडयताय ते तुवें यूज कर. प्लास्टीक बिस्टीक यूज कर रोडान. भायल गांवांत देख घे, भायल गांव वचून चोय कितकोन ते रोड कोत्ताय ते. काय बरें तेंगेले रोड. आनी आमगे रोड कितें गटाक गटाक गुटूक गटाक गुटूक गुटूक गुटूक. लोकांगे हाटी कोंड पासून मोडटाय. हे तुमकां लागोन. हे तुमगे बिझनस जालो आहा.
आम रोड टॅक्स भरताय मरे, तरी पण तुमकां रोड सारको दिवपा जाय न्ही. आनी तूं आतां उठवला की 16,000 लोकांक तूं उदो फ्री दितलो एवरी मंथ. 16,000 उदो फ्री. आम आदमीन 200 to 300 उदकाचे युनिट फ्री दित म्हणून तूं उठवलो हे कितें उदक फ्री, लायट फ्री, आपूण उदक फ्री दिता. तूं 4 वर्स न्हिदलोलो आत उठवलो तूं. आम आदमीन जेन्ना अनाउन्समेंट मारलें की आमी जिखल्यार 200 to 300 उदकाची युनिट फ्री दिता म्हण, तेका लागून तूं आत उठवलो. आत तूं उठवलो. 4 वर्स कितें केलें रे ते दोन उदक पयशान पडटालें. अरे गोंय आमगे डॅम आहाय, पावसा उदक फ्री मेळटा, सो हें प्रिजर्व करून तुज्या जायत करपा जाता. आनी आतां तूं उठवला 16,000 उदक फ्री दिता म्हण. बाबा CM 16,000 उदक फ्री दिस न्हू पयलें. जायत्या गांवांनी सारकें उदक येना. मुको व्हिडिओ जाय तुका हांव टॅग करतलो. जायत्या गांवांनी लोकांक उदक सारकें येना, तांबडे तांबडे मात येता, थोड्या वार येता. मुको आहाय व्हिडिओ आहाय, घात तुका हांव टॅग करता. पयले हे उदका फॅसिलिटी पयली सारक कर. 24 hours लोकांक उदक पावचें. आनी पावना जाल्यार थिंग टँकर तरी व्हरून तेंका दी, सप्लाय कर. लोकांक बेश्टे म्हणनाका, लोकांक उदक येना मरे, 16,000 कितें कोन्न फ्री. लोकांक वार येता, थोड्या मात येता, थोड्या चिकला उदक येता, जाल्यार कितें फ्री सांग म्हाका, कितें फ्री. लोकांक पिश करूं सोदताय. आतां इलेक्शना टायम येवन म्हूण लोकांक पिश कोता. इलेक्शना टायम येयला म्हूण लोकांक आतां पिश करून उठल्याय तुमी. 4 वर्स तुमची खबर ना मरे. 4 वर्स उदका खबर आसना तुका. केजरीवालान ऑलरेडी दिल्ली फ्री दिली, कितली वर्स जाली. तूं आत उठवला म्हणजे तूं उठवला या तेक चोवन तूं शिकवला जाल्यार खबर ना. पयले गांवांनी लोकांक कोणा उदक सारक पावना तेंकां पंप लाय, पंप धाकटे पंप रूम कर, पंप हाऊस कर, तेका सबस्टेशन नांव दी. आनी थिंगासोन उदक बुस्टिंग कर. तेंकां कोणा उदका प्रेशर येना तेंकां त्या पंपाचेर बुस्टिंग करून तेंकां उदका प्रेशर सारको पावता तेश कर. चड दुखाची खबर म्हणल्यार तूं हालीं गोंयच्या लोकांक पिश करता. आनी हे पाटी तुमकां BJPक चडशे कोण वोट घालपा न्हय. आनी घाताय ते 3rd class मनीस. कित्याक गोंया इतलें तुम करप्शन केलां. शी 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 देवा चोय हेंकां. इतलें तुम करप्शन केलां न्हू, तें तुम केन्ना भोगसोपा ना. तुमगे फामिली इतुल्या शिराप लागतले. सो हांव आज जण मागोता देवा कडेन, हे 40 जाणांक तूं बेगीन तेंकां गोंयाच आसतना तेंकां कितें तें करप्शन कोताय तें तूं दाखय. आनी ना जाल्यार हे 40 जाणां सोमतो सत्यानाश कोन्न उडय. 40 जाणां काबार कोन्न उडय. ना जाल्यार हे मुकोडे चोवपा जायना, नाल्यार म्हाका तरी व्हर. The blind asks for one eye and God gives two. Such a thing has happened with Kurti locals. Goans are crying for better tarred roads, but there are only potholes left in their fate. However, in Kurti the roads have gotten a butter smooth finish before any locals could complain, thanks to a VIP from Delhi. Here is a glimpse at the condition of other roads in Kurti. Now here is the present condition of Kurti roads. This is not a miracle. This is a reality. However, this was not done for the love of Goa. Union Minister Amit Shah would be paying a visit to Kurti's animal husbandry and Goa dairy on the 14th of October. The road was earlier ridden with potholes. The highways in Goa are filled with potholes, but roads in villages like Kurti are smooth and shiny. Looking at this, all Goans wish for the VIP to visit their areas. Asonna villagers met the Human Rights Commissioner over dirty water supply they have been receiving for several days now. On one side, the government has announced free water supply to the entire state, and on the other side, people have been complaining about irregular and dirty water supply received by them. Here is the side of what Asolna people have to say on the irregular and dirty water supply they have been receiving. म्हाका एकदम हे वायट दिसता की आमचे PWD आहा ते खोटे उलयता. रायटींग करून खोटे उलयता, रिटन खोटे उलयता. ते सांगता आमी फिल्टर कनेक्ट केला म्हणटा आनी हांकां अरेंजमेंट केला म्हणटा तुमकां आस्कोच्या लोकांक.
आस्कोच्या लोकांक अरेंजमेंट करप आनी सोनारखेडेच्या लोकांक अरेंजमेंट करप हितून डिफरंस आहा. आतां फिल्टर म्हणटा ते फिल्टर काडून ते कट करून दवरले आहा डिस्कनेक्ट करून आनी ते बसोवूच ना. आनी हे आमकां रॉ वॉटर हें आहा पळय तें आमकां सप्लाय करता. आनी ती एक लायन आसा एक 1 किलोमिटर सुमार ती लायन आसा पळय ती चालू करूंक सोदनात ते. आमच्या आसनोळ्याची लायन आहा पळय ती आमकां कनेक्ट आहा ती कशी चालू करूंक सोदना. आनी आमकां ते रॉ वॉटर सप्लाय करतात आनी आमी ते पियेतात आनी कितें करता आमी नकळटा आनी सीक पडटा ते. आनी आमकां एकदम वायट दिसता हेजेर कोणूच लक्ष घालिना ती मात करून. आनी आमच्या हेचेर हांकां कांयच पडलेलें ना आनी धडधडीत खोटे रायटींग खोटें दिता. रायटींग तेचो तो आन्सर पळय तूं आन्सर पळोवन म्हाका शॉक जालो. त्या फिल्टर म्हणटा ऑलरेडी कनेक्ट केल्ले आहा म्हणटा आनी तांकां ऑलरेडी ते टेंडर काडला म्हणटा खंय आसगांव आनी एक ते रिजर्वायर बसयता म्हणटा. आसगांव रिजर्वायर बसून आमकां कितें करता आमी सोनारखेडे आहा थंय विदीन 100 मिटरा भितर आमकां ती एक तरी रिजर्वायर बसयला आमकां फायदो जातलो. जाल्यार कांय फायदो ना. त्या खातीर आमी तेंचेर मागता की जाता इतकें आमकां हितून लक्ष घालचें आनी खरें उलोवचें खोटें मारचें न्हू. खरें कितें आतां वस्तुस्थिती वचून पळोवपाची. हे चीफ इंजिनियरान अशें खोटें उलोवप म्हाका एकदम वायट दिसलें. तो वचून थंय पळोवंक ना हांकां कितें विचारलां हेंच्यांनी फटी मारले ते रायटींग तेणी दिल्यो. कलम उदीक घेता कलम तोंडान घेतले सगळें तोंड कलम जाता ते आमी तोंडान घेवपूच शकना. फक्त तोंड धुता पळय तितूनच आमकां इतले त्रास जाता त्या कलमेच्या उदकान सगळें कलम पोटान वयता आनी तितून त्रास जाता. आनी तें उदीक कितें पिया सारकें सांग पळयता आमी भायरसून इकतें उदीक हाडटा. आमच्या थंय एक बांय आहा एकूच बांय आहा आनी तितून गणपती बुडयता आनी तें गणपतीचें उदीक पेंटाचें उदीक आमी खाता. आमची भुरगीं बाळां तें उदीक खाता पण त्या उदकान आमकां थंडी जाता. तें उदीक पिया सारकें ना आमकां इकतें उदीक हाडून पियाचें पडटा. बील म्हयन्याच्या म्हयन्याक येता म्हयन्याच्या येता. तुम्ही बी कंप्लेंट केला न्ही फूल फॅमिली फूल विलेजाक सगळो लोक कितल्या फावटी PW आमी थंयसर वचोन रस्त्यार सुद्दां बसले मोडक्यो घेवन माथ्यार. तेन्ना थंयसर कलेक्टराक मामलेदाराक आमी आपोवन हाडलो थंयसर रस्त्याचेर मेन रोडाचेर रावन बसले. तेन्ना आमकां सांगलें आमकां उदक तेच्या पयलीं आमकां 1.5 वर उदकाचे आमचे हाल सारके. अशें आमी लोक दुसऱ्या गांवांत वचून गाडी आनी उदीक हाडून खाताले. 700 रुपया टँकराक फारीक करताले अशें उदीक हाडून खाताले. हय 700 रुपयांनी फारीक करून आमी कितलो तें उदीक खातालीं. तशी आमची जोड आसोवच्याक जाय न्हू. किंवा सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम आम्ही आमच्या सरकारातल्या जे गावातल्या शेवटच्या मनशा खातीर ज्याच्या पर्यंत कोणूच पावना ताच्या पर्यंत सरकार पावचें म्हणून हो कार्यक्रम आसा. जावं तो म्हाजो अपंग भाव आसतलो जावं ती विधवा भयण आसतली गांव ती जाणटेली आवय आसतली जेच्या पर्यंत अजून पर्यंत कोण पावूंक नासलो ताच्या पर्यंत येवजण्यो पावूंक जाय म्हणून सरकार तुमच्या दारी आसा. 3 महिने जाले पोझिशन कशें कितें घर चलता कोणाच्या दारार काम करता. कोणागेर काम करता आयदनां बी घासता. कसलें सांगणं करता. आता ही तुकाच ना की सगळे कडेन खूप जाणां म्हजी भाव भयणां तांकांय बी मेळूंक ना. कार्यकर्ते कोण बीजेपीचे कोण ना. ना बीजेपीचे कोण ना बीजेपीचे कोण ना ते कोण नाही ना. ऑफिसान गेले बीजेपीच्या ते तो कार्यकर्त्याक म्हटलेलें हांवें की म्हाका कितें हेल्प कर म्हणून बाईक सांग म्हणून. तेणें तितलें हें धरून कानार धरूंक ना कांय हें करूंक ना लागूच करूंक.